गोयचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेन हेदोडे गांवा खातीर बांदून दिल्ल्या पुला फुडल्या रस्त्याचे काम फॉरेस्टाच्या ना हरकत दाखल्याक लागून अर्दवट उरले। सरकारान फॉरेस्टा कडल्यान जाता तितले बेगीन हो ना हरकत दाखलो घेवन उरिल्ल्या रस्त्याचे काम बेगोबेग करचे अशी मागणी थळावे करतात। RDX गोवा खातीर वाळपय हेदोडेच्या निलेश परवार। टोटल ह्या पुलाक आज 11 वर्सां पूर्ण जातात। आता ह्याच महिन्यात त्याचे गेल्या टायमाक उद्घाटन झालेले। ह्या पुलाक ह्या 11 वर्सात जो तुम्ही आता येतनात जे पळयले पुलाचेर येतना जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया म्हणून सांगली वयता, खरोखरच ती जमीन रिजर्व फॉरेस्ट आसा का आनी खंयची आसा हेचे विशय आमकांय कल्पना ना, पूण काम तेन्ना बंद दवरले। जवळजवळ 163 मीटर रस्तो हो ह्या फॉरेस्ट एरियेंतल्यान येता। त्याच्या पुढे जी जमीन आसा ती आमी दानपत्रान दिलेली आसा। 1 एकर पेक्षा जास्त जमीन आमी ह्या रस्त्या खातीर दिलेली आसा, रस्तो आणि पुला खातीर। हो रस्तो कच्चो रस्तो आमी 12 वर्सां भोगीत आसतना त्या टायमाक ही जी स्ट्रीट लाईट हांगा उबी केल्ली ती फक्त पूल जाय मेरेन तेंचो जो DG जो आसलो ट्रान्सफॉर्मर तेंच्यांनी हाडलेलो तेचेरच चल्ली, त्याच्या नंतर इलेक्ट्रिफिकेशन जाल्लेलें ना। गेल्या 2 वर्सां पयलीं रिनोवेशनच्या अंडर ती 35 लाखाची तेन्नाची जी स्ट्रीट लाईट म्हणजे उबी केल्लेली ती 35 लाखाची स्ट्रीट लाईट खांबे कापून व्हरून ती केबल काढून नवी केबल आणि हे घातला 35 लाख रुपया परत खर्च केल्या। 2 वर्सां जाली ताका सादें अजून कनेक्शन दिलेलें ना। हो साधारणतः एक 200 मीटर साधारण सुन्न एरिया ज्या जाग्यार लोकवस्ती लागीना आणि हांगाच्यान डेली सांची जी लोक जे वयता किंवा काळखान जे वयता हांगा जनावरांचो वावर मोठ्या प्रमाणात लोक भियेता वचपाक, म्हणून ही स्ट्रीट लाईट मागलेली। ती स्ट्रीट लाईटूय पेटना। गव्हर्नमेंट इतलो पयसो वाया कित्याक घालयता? कारण 35 लाख रुपया खर्च करून जर समजा ताका सादी वीज जोडणी जर केलेली ना जाल्यार येदी व्हडलो हो खर्च सगळो फुकटान। एक तो रस्तो जो आहा 163 मीटर म्हणजे जो 3 पंचायतींक जोडणारो पूल हो, एक नगरगाव पंचायत, डोंगुल्ली पंचायत आणि म्हाउस पंचायत, या 3 पंचायतीक जोडणारो म्हणून हो पूल तयार केलेलो आसा। आणि तेका जोडणाऱ्या एका ठाणे रस्त्यापासून ह्या पुलापर्यंत 163 मीटर जो रस्तो आहा त्याचे डांबरीकरण करप एक, आणि दुसरी निदान ह्या उभी केलेल्या ह्या लायनीक वीज जोडणी तरी दिवंक जाय न्ही। जाल्यार तेतूंतल्यान 2 गोष्टी साध्य जातल्यो। एक, वीज जोडणींतल्यान ही लायन तरी चालू उरतली, आणि दुसरे सगळ्यात मोठो म्हणजे हांगाचे जे सांचे लोक येता काळखाचे ते तरी सेफ उरतले। गव्हर्नमेंटान जो पूल बांदला 4 कोटी 26 लाख खर्च करून, ह्या गव्हर्नमेंटाचो फायदो आसा, पण आमचो रस्तो जो फुडलो आसा 165 मीटर तो सध्या आमकां खूब त्रास करता। तेंच्यांनी खडी जी घातला व्हडली त्या खडीक लागून आमचे टायर पंक्चर गाडीचे जाता। एक 4-5 टायर हांगा पंक्चर जाल्ले आहा हेच्या पयलीं। पण हांव गव्हर्नमेंटाक मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तो टेंडर पास करून बरो एक आउटमिक्स असो रस्तो आमकां आमच्या गांवांक दिवपाचो। आनी ह्यावटेन म्हटल्यार आमकां हांगा वेदेड्याच्यान आमकां वाळपय वयतलो जाल्यार 4 किलोमिटर जाता आमकां अंतर, आनी नगरगांवच्यान वयशीत जाल्यार आमकां 8 किलोमिटर अंतर जाता। पण हो आमकां रस्तो वचपाक सोंपो पडटा। ह्यो ज्यो गव्हर्नमेंटान लायटी घातला GSNDCन 35 लाख रुपया खर्च करून, ही बरी गोष्ट आहा, पण ह्यो सद्या लायटी आमच्या पेटना। तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो लायटी पेटोवपाच्यो। आनी हांगा रातचे भुरगे येवन बसता रातचे हांगा सोरो पिवपाक, ते सोरो हांगा पियेता, बाटल्यो हांगा सकयल उडयता काडून, तेका लागून हांगा खूब हांगा कचरो जाता। हांव गव्हर्नमेंटाक मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन लायटी पेटोवपाच्यो, आनी रस्तो आमचो जो आसा फुडलो व्हडलो खडी घालून केल्लो आहा तो बेगींतल्या बेगीन डांबरीकरण करपाचें, इतलें हांव गव्हर्नमेंटाक मागता।